आमी जर मोबायलाचे आनी इंटरनेट हे दोन्ही जर हांवें कंबायन करत जाल्यार ताचे दुश्परिणाम दोन्ही वटेन दिश्टी पडटा. फाटल्या 10-15 वर्सां भितर ह्या मोबायलान खूब क्रांती केल्या आनी दुश्परिणाम आमकां हळू हळू जितले जाणवपा लागल्या ते फुडें आनीकय जावनत. शारिरीक दुश्परिणाम तर खूबच जाता, जशे न्हिदेचेर परिणाम जाता, सो स्लीप डिसरेग्युलेशन. कारण मोबायलाक एक बॅकलायट आसता. आमी जर पुस्तक वाचत रावचे जाल्यार आमकां न्हिदेक तितलो त्रास जायना, पण जर मोबायल घेवन बसत जाल्यार ताची बॅकलायट जी आसा ती आमच्या दोळ्यांक स्टिम्युलेट करता आनी हाका लागून न्हिदेचे जे सेंटर आसा ताका दिसता की आतां दीस आसा, सो न्हीद डिसरेग्युलेट जाता. त्या लोकांक मागीर जर मोबायल पळयना जाल्यार न्हीद पडपाक त्रास जाता आनी हो त्रास आमी ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां पळयला. तशेंच दोळ्यांचेर परिणाम जाता. कोविडाच्या नंतर तर वक्ल लावप्यांचो आनी वक्लाचो नंबर वाडिल्ल्यांचो आंकडो खूब आसा. आतां आमचे इयरबड्स, हियरींग जे हेडफोन्स आयल्या ताजेर कानाचेरय दुश्परिणाम पळोवंक दिसता. हेडेक, मायग्रेन हांचे प्रमाणय वाडलां. लॅपटॉपा मुखार मोबायला कडेन घेवन बसपाची आमची जी पोजिशन आसा ते जर पॉस्चर जर चुकले जाल्यार नेक पेन, बॅक पेन आनी आतां तर टेक्स्टिंग थंब म्हणून एक नवी वस्त आयल्या. म्हणजे जर परत परत टेक्स्टिंग करत जाल्यार थंब गेट्स कितें म्हणटा का सूस येता, त्रास जाता, जसो टेनिस एल्बो आशिल्लो तशें आतां टेक्स्टिंग थंब म्हणून येता. हे जाले शरिराचेर. ब्रेनाचेर आमचे उपाय ताचे परिणाम वेगळेच दिसता. अशें म्हणटात की अशें रिसर्च आयला की भुरगीं, ल्हान भुरगीं जी 7 वरां चड मोबायल पळयता किंवा स्क्रीन टायम पळयता तांचो ब्रेनान जो कॉर्टेक्स म्हणून भाग आसता जो आमकां चिंतपाक, उलोवपाक, डिसिजन घेवपाक, शिकपाक मदत करता तो कमी जाता. आनी लेस दॅन 2 इयर्स भुरग्यांक स्क्रीन टायम दिवचोच न्ही असो अमेरिकन पिडियाट्रीक असोसिएशन म्हणटा. कारण ब्रेनाचो डेव्हलपमेंट 90% 2 वर्सां मेरेन जाता. सो त्या भुरग्यांक स्क्रीन टायम दिलो जाल्यार त्या भुरग्यांची वाड जावपाक त्रास जाता, त्या भुरग्यां भितर लक्ष केंद्रीत करपाक प्रॉब्लेम्स येता आनी ती भुरगीं इजिली डिस्ट्रॅक्टेबल जातात. सो हे टिचरांचेर सुद्दां तांणी जेन्ना संशोधन केलें, कित्याक अमेरिके सारक्या UK सारक्या देशांनी स्क्रीन स्कुलांनी सुरू जाल्या, सो थंय जेन्ना संशोधन केलें तांकां कळ्ळें की दीस किड्स आर इजिली डिस्ट्रॅक्टेबल, दे आर एग्रेसिव्ह, इरिटेबल आनी शिकपा परस न शिकपाचें चड जाता.